नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय आयच्यो मुखेल खबरो। एसजीपीडीए मार्केटांतल्या बीफ वेवसायिकांनी दुकानां दवरली बंद। मार्केटांत येवन बोवाळ घालपी इराना आचार्य, साईश मालवणकार आनी पावन जाधव हाका तिगांकूय अटक करपाची केल्या मागणी। कुडचडेच्या काकुमणी वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी। उपचारा खातीर समाजीक भलायकी केंद्रांत दाखल। केपें पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। सावड्ड्या खनिज ई लिलावाचे येरादारीत गुड्डलुसांवाचो दुबाव। लिलाव जाल्लो माल सोडून दुसरेच मालाची येरादारी। रान खात्याचो कारभारूय दुबावीत। देवळासयत आमची घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान काडात भायर, नाजाल्यार करतले खर आंदोलन। गरज पडल्यार फुडले वेंचणुकेचेर घालतले बहिष्कार। अडवलपालच्या लोकांची शिटकावणी। मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेतृत्व बदलाचेर। 3 जाण मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार। चार्टर फ्लायट टेक ऑफाची दिल्ली मेरेन चर्चा। आनी पर्ये 70 सुरू आशिल्ल्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वादाक लागून गांवकार समाजान घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट। जिल्लोधिकारी करतलो कायदेशीर कारवाय, गांवकार समाजाची म्हायती। आता खबरो विस्तारात। कुडचडेच्या काकुमणी वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाला। आयतारा सांजेच्या 7:30 वरांचेर हो अपघात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार आनी दुचाकी कुडचडेच्या दिकेन वताली। मात दुचाकी रस्त्यार आशिल्ल्या फोंडकुलान पडिल्ल्यान चालकाचो दुचाकीवेलो ताबो सुटोवन ताणें कारीक फाटल्यान धपको दिलो। गंभीर जखमी जाल्ल्या दुचाकी चालकाचेर कुडचडेच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत उपचार सुरू आसा। केपें पुलीस फुडलो तपास करतात। 7:30 सुमारे अपघात जाल्लो आसा। ते 2 व्हिलर्स आनी I-20 कारा भितर खंय तरी 2 व्हिलर आनी I-20 कार दोनूय कुडचडे वटेन वयताली आनी खंय तरी फाटल्यान जी 2 व्हिलर येता ती रस्त्यार एक पोर्टवॉल्स आसलो। त्या पोर्टवॉल्साक पळोवन खंय तरी तेजी कंट्रोल वचून ताणें फाटल्यान I-20 आसा तिका धक्को दिलो। रस्त्यार पडले कडेन तेजी तकलेक खंय तरी इंजरी जाल्ली आसा। तेजे नंतर केपें पुलिसांनी येवन पंचनामा करून फुडलो ऑलरेडी त्या जो इंजर्ड आसा जो 2 व्हिलर चलय ताका कुडचडे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान एडमीट केल्लो आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्या फेस्तारांत। सावड्ड्या मतदारसंघात खनिज ई लिलावाचे येरादारीत गुड्डलुसांव चालू आशिल्ल्याचो दुबाव। खनिज ई लिलाव जालो एके सुवातेवेलो आनी मालाची येरादारी चल्ल्या दुसरेच मायनीवेल्यान। पळोवया ही बातमी। नमस्कार, आमी हांगा सुक्तळी सांगोड म्हणटा थंय आसा। जे जाग्यार बुधवाराच्यान हांगा सुक्तळीचो ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो, जो सुक्तळी टू कोटंबी व्हरपाचो। पूण अशी गजाल आयकूं येता की जो ई लिलाव आसा सरकाराचो तो जाला एक कडेन आनी जो माल ओडटा एक कडलो। म्हणजे जे जाला एक देसाय म्हणटा तांची भाट आसा, त्या भाटान तिमलो कंपनीचो जो माल घातलेलो व्हरोन स्टॉक केल्लो तो माल 1 लाख आनी 1,10,000 टोटल 2,10,000 माल आसा। तो मालाची ऑक्शन जाला। पूण तेंच्यांनी घरगुती कामां तेंची जमनी हे घातल्या, तेंच्यांनी हांगा तेका स्टे हाडलेली आसा आनी तो मालाचें आमचें कितें आहा तें क्लियर करा आनी तुमी तो माल ओडा अशें म्हण तेंच्यांनी लेटर दिल्लें आहा। पूण भलतेंच बुधवाराच्यान ट्रान्सपोर्ट चालू जालो तेंचो न्हू थंय जावना, पूण तिमलो मायन्स आहा थंयचो भायल्या भायर जो माल आसा तो थंयच्यान वेट करून व्हरता। आतां तो कसो व्हरता कितें आहा तें कांयच खबर ना। तेजो सर्वे नंबर सेपरेट आनी जो ऑक्शन जाला तेजो हांगा सर्वे नंबर सेपरेट आसा। पूण तो माल जो व्हरता तो मोठ्या प्रमाणान सद्याक बुधवाराक एक 5 गाडी गेल्ल्यो, दुसरे दिसाक बिरेस्ताराक कितें मोठ्या प्रमाणान गाडी गेल्या आनी शुक्राराक जेन्ना भरपूर गाडी भरोन गेल्ल्यो तेन्ना तो हांगा उसगांव तिस्कार जावं पेटके धारबांदोड्या हांगा एक्सिडेंट जालो। तेन्ना थंयचो एकटो जो ट्युरिस्ट आसा तो दुधसागर भोंवपा येता ताका मरण आयिल्लें। हें इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें म्हणून ताका मरण आयलें अशें म्हणपाचें आसा। पूण जे जाग्यार आयज आमी गेल्ले, जे सुक्तळी ते मायनीर गेले, सांगोड मायन जी तिमलेले आसा ते मायनीर गेल्ले, ते मायनीर वचोन जेन्ना आमी पळयले जाल्यार गेटीक ताका लॉक केलां आनी जे मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरिल्लें आसा।
जे ओल्वो मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरला. आनी हेजे पयलीं आयको येता की शुक्रार दिसा सांजे जेन्ना पेपरार न्यूज जाली एक्सिडेंट जालो तेन्ना संबंदीत जे वन खातें आसा ते डिपार्टमेंट थंय पावले आनी तेणी हांगा तांकां क्लियरन्स सर्टिफिकेट हांगसरली ना फॉरेस्टाची म्हणून तांकां तेणी बंद करपाक लायले अशें म्हण आयको येता. पूण जेन्ना बंद केले जाल्यार तें मशीन फॉरेस्टांनी ते एटॅच करपाची गरज आसलेली. तें मशीन जप्त करपाची गरज आसली. जे मशिनूय थंय चल्ल्या ती जप्त करपाची गरज आसली. क्लियरन्स नासतना 3 दीस तेंच्यांनी मशीन घातले कशें हो मुद्दो धरून फॉरेस्टान तें जप्त करपाची गरज आसली पूण तें केली ना. एक मशीन रानांक लिपोवन दवरिल्लें आसा आनी एक जें मशीन आसा तो विलोडर आसले चलतालो तो भायर काडलेलो आसा आनी दुसरें JCB मशीन तेंच्यांनीच भायर काडलेलें आसा. पूण हे एक रानां लिपोवन दवरपाक कारण कितें तें समजना. पूण गेटीक जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार गेटीक दोनी लॉक केल्ली आसली आनी गेट घातलेली आसलेली. पूण माल व्हेला तो तिमलो मायनी वयल्यान डायरेक्टली मायनिंगाचो माल भरून येल्लो आसा आनी जे ऑक्शन केल्लो माल तो थंयच आसा. पूण हो इल्लिगल माल जो व्हरता तो कोणाच्या आशिर्वादान व्हरता हें तरी कांयच खबर ना. राजकीय आशिर्वाद आसले शिवाय हो माल थंयचो आलोवंक शकना. पूण हेजी आयज सबंद गांवभर चर्चा जाली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जालो म्हणून लोक खूश आसलेले. पूण ट्रान्सपोर्ट चालू जालो हो इल्लिगली चालू जालो आनी जी मशिनां फॉरेस्टान बंद केली थंय मायनीर वचून फॉरेस्टान बंद केल्ली आसा म्हणून हो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा अशी लोकां मदीं चर्चा चालू आसा. लोकां मदीं हेवूय चर्चा चालू आसा की माल एक कडलो आनी व्हरता दुसरोच कडलो. तेन्ना दखल घेवपाची मायनींग डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. जावं गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तेणी हेची दखल घेवपाची गरज आसा की हो जे चलता तो कारभार कसो आनी कितें आसा. आनी फॉरेस्टान जे मशिनां जी ती एटॅच करपाची गरज आसलेली ती केली ना. ती कित्याक लागून केली ना ती कांयच म्हायती मेळना. पूण विचारल्यार जाल्यार सांगता आमी तेंचे कडेन क्लियरन्स मागला. पूण क्लियरन्स नासतना तोच मायनीचेर जर ऑक्शन जालां जाल्यार सगळे डॉक्युमेंट्स क्लियर आसतना जाल्यार ऑक्शन जावपाची शक्यताय ना. पूण हे जाला एक कडेन आनी माल भरता पलते कडेन अशेंच जाता काय कितें. तेन्ना हेची जाता तशी चवकशी सरकारान करची आनी हेजेर कितें आहा तें सूक्ष्म लावचो. गोमंतक TV खातीर सुक्तळच्यान एकनाथ खेडेकर. देवळा सयत आमची घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले. तशेंच वेळ आयलीच जाल्यार फुडल्या वेंचणुकीचेर बहिश्कार घालतले अशी शिटकावणी अडवलपालच्या लोकांनी दिल्या. आयतारा लोकांनी धडक दीत अडवलपाल पंचायतीक मागणेचें निवेदन दिलें. फोमेंतो रिसोर्सीस कंपनीची अडवलपाल गांवांत लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू जाल्ली आसा. मात लोकांची मागणी आसून लेगीत देवळा सयत घरादारां अजून मेरेन मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडूंक ना. देखून नाराज आशिल्ले कोळम वाड्यावयले लोक आयतारा रस्त्याचेर देंवले. लोकांनी वाड्यावयल्यान पंचायती मेरेन मूक मोर्चा काडलो. पंचायती कडेन आशिल्ल्या पंचवांगड्याकय लोकांनी निवेदनपत्र सादर केलें. अडवलपाल मायन जी आसा फोमेंतोची चालू जाल्ली आसा ऑलरेडी आनी आमचो जो इश्यू आहा लिजाचो जे देवळां आमची लिजान लागलेली आसा घरां आमची लिजान लागलेली आसा तेजो कोणीच आजून कांय करूंक ना. तेच्या खातीर आमी आयज तांकां लेटर व्हरून परत एकदां पंचायतीक दिल्लें आसा की आमचो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो तुमी सॉल्व करा म्हणून. आमी इतले दीस म्हणटले कोण तर कित्याक तुमी वगैरे रावले. जर विधानसभेन प्रमोद सावंतान आमच्या आमदाराक जे शब्द दिल्लो लोकांची घरां आनी देवळां ते लिजाक लागची ना ती आमी भायर काडटले. तेच्या खातीर आमी आयज पण मायन चालू जाली तर आमी बंद करून तेजी मायन वचूंक ना. फक्त आमचो विशय आसलो आमची घरां जी आसा ती लिजा भायर तुमी काडची आनी देवूळ जे आमच्या इतल्या वर्साचें देवूळ आसा सगळ्यांचे आदस्तना जर अयोध्या राम मंदिर जाता जाल्यार कृष्ण मंदिर कितें आसचें न्हू. देवूळ जर भायर काडिना आनी घरां जर भायर काडना आमी आतांची आमची चेडवां बिडवां ह्या गांवांत जी आहात ती भायर तांकां रायट आसा. तेजी पुरी फॅमिली आहा आनी तेंच्या पुऱ्या फॅमिलीन आनी जी गांवांत वाळपय सांखळी पुऱ्या ओवर गोवा आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. तेंच्या पंचायतीन आमकां सपोर्ट केल्या. आमी उपोशणाक बसतले 3 वरां तेंच्या गांवांत वचून बसपाचो आमी केला. तेंच्या पुऱ्या गोंयचो आमकां सपोर्ट आसा ते करतले. आमच्या पंचायती कडेन वचून आमी बसतले. बिचोले तालुक्याच्या सगळ्या पंचायतीचो आनी जर फुडलें इलेक्शन जातलें तेन्ना जर जालें ना जाल्यार फुडलें इलेक्शन जातलें तेन्ना पयलें डिक्लेअर करतले आमचो बहिष्कार इलेक्शनाक आसतलो म्हणून.
कडवलपाल विलेज पंचायतीन आमचे वॉर्ड मेंबर जमलेले आसात आणि मेंबरूय पंचायतीचे जमलेले आसा रिगार्डिंग आमचे ते लीज दिला गव्हर्मेंटान जे कोलम वाड्यार मुरलीधर टेम्पल आसा ते लिजान येयल्ले आसा आनी घरां येयल्ली आसा ते खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन पंचायती कडेन एक लेटर दिला कितें हे घरां लिजान आसा ती काडपाची आनी आमकां थंयसरले सुटावे करून दिवचे आनी मागीर मायनींग जे कितें आसा एक्टिविटीज ती चालू करची हे खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन हे विथ लोकां सकट सायनी सकट लेटर दिल्ले आसा ते आमी फुडें मायनींग फॉरवर्ड करतले डिपार्टमेंटाक तशें मायनींगूय फॉरवर्ड करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत राजकीय चर्चा उतायला. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेची चर्चा आता नेतृत्व बदला मेरेन पावल्या. मुख्यमंत्री पदा खातीरच्या नावांची चर्चा सुरू जाल्या. नेमके चल्ला कितें पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो हाचेर सुरू जाल्ली चर्चा आता नेतृत्व बदला मेरेन पावल्या. प्रमोद सावंताचे ह्या सरकाराचो अर्द म्हळ्यार 2.5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला. मजगती प्रमोद सावंत सरकार कॅश फॉर जॉब प्रकरण, सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरण, पुलीस राजकारणी गुन्यांवकार नेक्सस प्रकरणांनी सगळ्या थरांतल्यान टिकेचे धनी जाला. हे फाटभुंयेर भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी गोंयांत मोठे बदल करपाक शकतात अशे संकेत आता मेळपाक लागल्यात. 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची 3 आमदारां सयत घेतिल्ली चार्टर्ड फ्लायट टेक ऑफ सध्या गोंयांत गाजता. विरोधकांनी हाचेर टिका केल्याच, मात सुत्रांक कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी खंय हे चार्टर्ड टेक ऑफाची बरीच दखल घेतल्या. मुख्यमंत्र्याच्या चार्टर्ड टेक ऑफा पयलीं 2 दीस सरकारांतलो नंबर 2 मंत्री विश्वजीत राणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी BL संतोषाक मेळून आयलो. विश्वजिताची ही भेट म्हत्वाची म्हूण राजकीय विश्लेशक उलयतात. मजगती पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आल्लेकाराक भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी दिल्ले आफोन व्हेला. प्रवीणाक दिल्ले आफोन व्हरपा फाटल्यान आतां वेगळी चर्चा सुरू जाल्या. ती म्हळ्यार प्रवीणाक खंय पेडणेची सुवात राजेन आल्लेकारा खातीर रिती करपा विशीं कल्पना दिवपाक आफोन व्हेला. आता ह्या सगळ्या फाटभुंयेर मंत्रिमंडळ फेररचणुकेची चर्चा फाटीं पडून नेतृत्व बदलाचे चर्चांक ऊत आयला. नेतृत्व बदल केलो जाल्यार फुडलो मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न. हाचेर सद्याक तरी 3 प्रबळ नांवां सामकार येतात. पयले नाव सभापती रमेश तवडकराचे, दुसरे नाव बिहारचो राज्यपाल राजेन आल्लेकाराचे आनी तिसरे नाव रेसीत पयलींच्यान आसा ते म्हळ्यार विश्वजीत राणेचे. रमेश तवडकर आनी राजेन आल्लेकाराचे बाबतींत सगळ्यांत व्हड सपोर्टिंग फॅक्टर आसा तो म्हळ्यार संघाचो. तवडकर आनी आल्लेकार हे दोगूय जाण संघाचे मनीस. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक देवून थंय राजेन आल्लेकाराक वेचून हाडून मुख्यमंत्री करपाचो भाजपाचो प्लान अशी आता चर्चा सुरू जाल्या. विश्वजीत राणेक संघाची फाटभूंय ना. वेल्यान तो काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो फुडारी. मात विश्वजीत दिल्लींतले कांय वरिष्ठ फुडाऱ्यां वांगडा आपले नेटवर्किंग करून मुख्यमंत्री जावपाचो हरेक प्रयत्न करतना दिश्टी पडटा. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयांत भाजपा भितर गटातटाचे काँग्रेसी कल्चर स्पश्ट दिसपाक लागला. प्रमोद सावंत आनी विश्वजिता मदलो पारंपारीक अंतर्गत सुप्त कलह, मंत्रिमंडळ फेररचणुके वेल्यान थेट नेतृत्व बदलाचेर शिफ्ट जाल्ल्यो चर्चा आनी एकंदर वेगवेगळ्या प्रकरणांक लागून लोकां मदीं सरकाराचो तयार जाल्लो दृश्टिकोन ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भाजप मोठो निर्णय घेता काय ताचेर सगळ्यांच्यो नजरो आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्ये सत्तरी सुरू आशिल्ल्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वादाक लागून गांवकार समाजान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. जिल्लोधिकाऱ्याच्या वतीन कायदेशीर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. अशी माहिती पर्येच्या गांवकार समाजान दिली. पळयात पुराय बातमी. ल्हानपणाच्या वादाक लागून निर्माण जाल्लो पर्ये सत्तरीच्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वाद थांबपाचें नांव घेना. साखळेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 समाजा लोकांनी एकठांय येवन करपाचो आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लो. मात माजीक गटान फातोळेर विधी केल्ल्यान गांवकर महाजन गटान खंय हरकत घेतिल्ली आनी तांचेर गुन्यांव दाखल करचो आनी तांकां अटक करची म्हूण 18-19 अशे 2 दीस गांवकर समाजाचे लोक उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात राविल्ले. तरीकूय 18 तारखेर काडिल्ल्या आदेशाची कॉपी 20 तारखेक उत्सव जाले उपरांत सांजची मेळिल्ल्यान गांवकर समाजाचे लोक चाळवल्यात. देखून गांवकर समाजान आयतारा ह्या विशयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. जिल्लोधिकारी कायदेशीर कारवाई करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान गांवकारांक गवाय दिली. तर आमची आयज ही गांवकार कम्युनिटी पर्याची आयज सीएमाक मेळपाक येयल्ली. देवस्थानच्या विशयान कितें आमचें इनजस्टीस जाला हें सांगपाक येयल्लें ताका.
तर देवस्थानचा विषय म्हटलं जाल्यार आमच्या ह्या भुमिका टेम्पलाचो एक राखणदार आसा साखळेश्वर देव, सो तेजो वाडदीस आसलो 20 तारखेक. त्या संदर्भात आमी 11 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक लेटर केल्लें की तो वर्धापन दिन जो आसा तो सुरळीत पार पडचो. सो त्या विथ दॅट रेफरन्स डेप्युटी कलेक्टरान आमकां हें केल्लें, लेटर काडलेलें 16 तारखेक हियरींग दवरता. आणि हियरिंगाक सगळ्या 12 कॉपरेटिंग आपयल्ले थंय. आनी तेंचें म्हणणें आयकोन घेवन तेणी अशें आमकां सांगलें की 12 फॅमिलीन मेळोन तें फंक्शन करचें अशी आपण ऑर्डर इश्यू करता. आणि 18 तारखेक तशी ऑर्डर इश्यू केली बी. पूण ती ऑर्डर कशी आसली, जशें तें सांगलां तशें आसली की 12 फॅमिली मेळोन ती इक्वली करचें म्हणून. पूण आमची एक पर्याय देवस्थानाची म्हाजी फॅमिली आहा ती सकाळी 5:30 थंय वयता आनी सगळी विधी करून मोकळी जाता, आनी ते बी पोलिसांच्या हजेरीन. सो हे मागीर आमी दुसरे दीस त्याच दिसा दनपारां ताका विचारपाक गेले डेप्युटी कलेक्टराक की तुवें सांगली ती ऑर्डर थंय इम्प्लिमेंट सारकी जावना, तेजो वायलेशन जालां. आनी विथ प्रूफ आमी तेंची नांवां ताका दिली, कोणी वायलेट केले ती, आनी तेंचेर FIR जावची अशी मागणी केली. आनी दुसरी गजाल आमी आमचे फुडें 2 दीस 21 आनी 22 सप्तक आनी गवळण सप्तक आहले. सो आतां ही ऑर्डर जर फॉलो जावना, वायलेट जाल्यार ते 2 दीस बी ते अशेंच जातले, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जावचें ना आनी आमचेर अन्याय जातलो. त्या खातीर ते 2 गोश्टी होल्डार धरच्यो अशें आमी सांगलें. आनी पार्टीची हियरींग आपय म्हणून सांगलें. तेणी फातोडी जेन्ना ते कार्य करताले पळय तेन्ना पियान आमकां कितें सांगलें तो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक आमी 5 जाण आसले ते खूब जाण आसले म्हणून. हांवें तांकां प्रश्न केलो तुमी 5 जाण आसले आनी ते खूब जाण आसल्यार तुमी तुमच्या एका फोनार पोलीस आपोवंक शकनासले का म्हणून. तो वग्गी रावलो तेणी आमकां कांय रिस्पॉन्स दिवना. तेज्या वरसून कळटा न्हू तांकां खंय तरी कितें तरी हें आसा म्हणून, प्रेशरायज आसा म्हणून. आमकां दुसऱ्याचो हक्क नाका, फक्त आमचें जें कितें आसा न्हू तेंच आमकां दिवपाचें. पयलीं चला जी परंपरा जाणट्यांनी आमच्या जी परंपरा चालू केल्ली आसा न्हू तेजेरच सगळें जावपाचें अशें. आमी म्हणना की आमकांच हक्क तेंकां नाका, तशें आमी केन्ना दुसऱ्याचें वायट चिंतची ना. आनी देवान आमकां ही बुद्ध वायट चिंतपाची दिवपूच जायना हेज्या फुडें. काल ते व्हिडिओ रिलीज करून दाखयता कितें की आमकां 12 फॅमिली जायी पण कशी तेंच्या फाटसून उबी रावली. ते आपूण फुडें म्हणून समजता ते म्हाजी, बाकी सगळी तुम्ही फाटसून रावा, आमीच करतले, आमीच हे सगळे करतले अशें ते समजता. पण तशें काय जावं शकना, आमकां सगळी सारकी जाय. ब्युरो रिपोर्ट सहित गोमंतक टीव्ही. मडगाव SGPDA मार्केटा लागसर गोरक्षक आणि बीफ व्यावसायिकांच्या वादाक लागून पुराय गोयच्या बीफ व्यावसायिकांनी दुकानां बंद दवरल्यात. SGPDA मार्केटात येवन बोवाळ घालपी इराना आचार्य, साईश मालवणकार आणि पवन जाधव ह्या तिगांकूय अटक करपाची मागणी बीफ व्यावसायिकांनी केल्या. ह्या विशयान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या. आयज थोडे जाण पॅरलल गव्हर्मेंट चलोवपाक सोदतात गोंयांत, आनी तांकां अशें दिसता की गोंयचे गव्हर्मेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा. FDA डिपार्टमेंट बाबा तुमी चलयात, एनिमल हजबंड्री तुमी चलयात, जेन्ना जाता तेन्ना तुमी गाडयो हाडयात, लोकांक ते गाडये बीफ ट्रेडर जे आसात तांकां तुमी बडयात, तांकां मारात. म्हळ्यार गव्हर्मेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा. म्हळ्यार FDA डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री हे गव्हर्मेंटाच्या हातान ना अशें दिसपाक लागला सध्या. आयज ते जेवणाचे प्लेटीन जे कितें येता पळय न्ही ते आतां आमकां तांकां विचारपाक पडटलें बाबा आमी कितें खावप, हे खावपाचें काय हे खावपाचें ना. जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता बाबा तुमी मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान हाडात आनी आमचे सगळे बीफ ट्रेडर जे आसात ते मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान बीफ सर्टिफिकेट बफेलो मीट घेवन जेन्ना येतात तुमकां कोणी रायट दिता हांगा मारपाक तांकां, तेंच्यो गाडयो हाडोवपाक लागून. आयज गोवा म्हणटा तो हो ब्रँड आख्या संवसारांत लोक गोंयांत कितें येतात कित्याक गोंयचो कल्चर जो आसा तो सगळ्यांक आवडटा. आनी आतां फेस्टीव सीजन मेन म्हणटा तो क्रिसमस, न्यू इयर, आनी ह्या टायमार तुमी मुद्दाम येवन तुमी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करूंक सोदतात. एक्सपोर्ट करतात मरे बीफ, ओनर कोण तेंचे, सुनील, अतुल, मागीर कोण आनी एक लोक ही नॉन मुस्लीम मरे. इंडिया इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. आनी तुमी ते हाडयना आनी बारीक लोक जे धंदे करतात तुमी तांकां बडयतात येवन. 30 जाणां जेन्ना मारून तांकां ते हॉस्पिटलान ना मरे अजून तांचे फोडले. तुमी तांकां रॉड बीड घेवन येतात मारपाक लागून. सीएमान अशें करून आयचे तारीख पासून तेणी ते सॉल्व करपाक जाय. जे 30 जाण काल आयिल्ले हांगा तांकां अरेस्ट करपाक जाय, कारण दे आर नॉट द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी. तांकां गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटी दिवना तुमी डिपार्टमेंट सांबाळात म्हणून. जर गव्हर्मेंट तांकां जर अरेस्ट करनात तेन्ना पसून दुकान बंद उरतली. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान मागीर गोंयकारांक उतर दिवपाक जाय की फेस्टीव सिजनाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान फेस्टीव सिजन कित्याक पिड्यार केलें तें.
क्रिसमस जावन दी, न्यू इयर जावन दी, हे अख्खे इंडियन वतले मागीर न्यूज. ताळगाव शेतांनी पंप हाऊसात म्हशीची कत्तल करतना शेनवारा मध्यान राती ताळगावच्या थळाव्यांनी 6 जाणांक रंगे हात धरले. हे विशीं थळाव्यांनी पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलिशेन त्या 6 जाणांकूय ताब्यात घेतले. कत्तल केल्ले म्हशीचे मांस सध्या पशुवैजकी खात्याकडे फुडल्या तपासणी खातीर धाडून दिला. हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती उसरा ताळगाव हांगासर जे लोकल्स आहा तांच्यांनी ताळगाव शेतांनी एका पंप हाऊसान चलपी मशीनची कत्तल चलताली ती पर्दाफाश केल्लो आसा. जवळपास रातचे 2 ते 2:30 सुमारास थंयसरले ताळगांवचे लोकल्स आसा तांच्यांनी नदर दवरून ताळगांवच्या शेतान एक पंप हाऊस आसा थंय बेकायदेशीररित्या मशीनची कत्तल चलताली थंय वचोन तांकां रंगे हात धरले. अशी माहिती मेळटा की हेतून 6 जाण सामील आसले. ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेतलेले आसा पुलिसांनी आणि तेंचेर सेक्शन 325 अंडर BNS आणि 11 अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या 2 सेक्शनां तेंचेर लायलेली आसा. आणि जे कत्तल केल्लेले असले मांस जे आसा ते एनिमल हजबंड्री कडेन फुडें पोस्टमार्टमाक धाडलेले आसा अशी माहिती मेळटा. आणि हे 6 जाण आसा ह्या 6 जाणांक ताब्यात घेवन तांकां फाल्यां JMFC कोर्टान दाखल करतले. पुलीस आनी तेची फुडली कारवाई जी आसा ती थंय जातली. ही सगळ्यात महत्वाची अपडेट आतां आसली. अश्यो अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. गोयच्या हिंदूच्या जात्रा काल्यांनी मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचेर प्रकार वाडपाक लागल्या. फातर्पा आनी 70 उपरांत आतां पेडण्या हासापूर गांवच्या देवळाच्या जात्रेत मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदीचो देवस्थान समितीचो निर्णय. फातर्पे आनी 70 उपरांत आतां पेडण्या हासापुरा गांवचे जात्रेन मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी. मुस्लिमांक स्टॉलां घालपाक बंदी घालपा विशींचे बॅनरूय देवस्थानाच्या आवारांत मोठ्या प्रमाणांत लायल्या. ह्या वर्षी एक नवीन असं उपक्रम जे संपूर्ण गोव्या देशातच एक नवीन अशी हिंदू धर्माबद्दल जागृती चालू आसा आणि तेचो सहभाग म्हणून आमचे ग्रामस्थ देवस्थान कमिटी यांच्यानी त्या उपक्रमात सहभागी जावन आम्ही ह्या वर्सा हे आमच्या जत्रोत्सवात जो एक आमकां हिंदू धर्माक बाधक असो उपक्रम राबवलो जाता मुस्लिम लोकां कडून याबद्दल आम्ही जागृती केली. आणि या जत्रोत्सवात मुसलमान जे जिहादी अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे करतात आमच्या विरुद्ध तांकां मागीर दुकानां रावपाक बंदी केल्ली आसा. त्या प्रमाणे फातर्पेच्या देवस्थानान निर्णय घेतलो. तो निर्णयाक आमी बरोबर घेवन त्याच्या नुसार आमी हो कार्यक्रम निर्णय घेतलो आसा. आणि आमच्या ह्या कार्यक्रमाक जी फेरी भरली तेतून त्या लोकांक आमी दुकानांक बंदी केल्ली आसा. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवस्थानाचे जात्रेकूय मुस्लिमांक दुकानां घालपाक बंदी घातल्या. फातर्पेकारणीची जात्रा 31 डिसेंबर ते 4 जानेवारी अशी 4 दीस आसतली. ते भायर 70ंतूय देवस्थान समित्यांनी मुस्लिमांक जात्रेक काल्यांनी दुकानां घालपाक दिवपाची ना असो थाराव घेतला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. म्हादय अभयारण्यांतल्या जळावणे घसघशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश करपी 17 जाणांचेर रान खात्यान कारवाय केल्या. परवानगी घेनासतना अभयारण्यांत प्रवेश करपी ह्या 17 जाणांचेर रानजीव संरक्षण कायदो 1972च्या कलम 27 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केल्यात. 20 डिसेंबराक 2 गटांतल्या 17 जाणांनी म्हादय अभयारण्यांतल्या जळावणे घसघशाचेर बेकायदेशीरपणान प्रवेश केल्लो. हो घसघसो सामको धोकोदायक आसा ताका लागून सर्वसामान्य लोकां खातीर तो बंद केला. प्रतीक बंदिवडेकर आणि अमित लोहार हांच्या फुडारपणा खाला पयलो गट म्हादय अभयारण्यांतल्या जळावणे घसघशाचेर आयिल्लो. जाल्यार विजय कुमार वांको आणि शिवराज बुडिहळ हांच्या नेतृत्वा खाला दुसरो गट आयिल्लो. दोनूय गटांत 17 जाण आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्यानूय अभयारण्यांत प्रवेश करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ली. व्हिडिओ शूटिंग करपा खातीर हाडिल्ले ड्रोनूय रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्यात. म्हादय अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाला 2 पथकांनी ही कारवाई केली. म्हादय वनजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी जाळवणी या धबधब्याचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे पंचायत क्षेत्रात येवपी सुल्ला या गांवाच्या शेजाराक आसलेले जाळवणी या धबधब्याचेर सरकारान प्रवेश बंदी केलेलो आसा. ह्यो जो धबधबो आसा ह्यो उंच आसा आणि हांगासर लोकांच्या जिवाक धोको आसा. ताका लागून हांगासर सर्वसामान्य लोकांक हांगासर प्रवेश बंदी केलेलो आसा. आणि अशें आसतना सुद्दां चोरून हांगासर कांय जाणांचो गट हांगा आयलो. एकूण 2 गट आसलेले आणि तेतूर 17 जाणांचे सहभाग आसलेलो.
हेंच्यांनी खंयचीच परवानगी घेवनासले, तशेंच बेकायदेशीर हांगासर प्रवेश केलो आनी अशें आसतना सुद्दां तेंच्यांनी ड्रोनच्या सहाय्यान व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी सुद्दां केल्लेले आसले आनी ताका लागून जेन्ना हेची खबर आसा ही वन अधिकाऱ्यांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन थंय येवन जे 17 लोक आसा हेंचेर कारवाई केलेली आसा. जो पयलो जर गट आसा ह्यो तेतून प्रतीक बांदिवाडकर आनी अमित लोहार हे रावपी बेळगांव हांगातले आसा. तशेंच विजय कुमार वाक्का ह्यो रायचूर आनी शिवराज बुंदियाळ ह्यो नुगोडे हांगातले आसा. तेंच्या कडेन आसलेले साहित्य हे सुद्दां वन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच वनजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ह्या कलम 27 अंतर्गत 17 जाणांचेर बेकायदेशीर प्रवेश केल्या प्रकरणात तशेंच बेकायदेशीर फोटोग्राफी केल्या प्रकरणात तेंचेर कारवाई करत गुन्हा नोंद केलेलो आसा. हे वेळार वनजीव अभयारण्य क्षेत्रात येवपी रावन फॉरेस्टर शाबलो कोपाटेकर तशेंच विदेश गावस हेंच्यांनी बरे कामगिरी करत 17 जाणांचेर कारवाई केलेली आसा आनी हेर जे वन अधिकारी आसा हेंच्यांनी सुद्दां सहकार्य केल्लें आसा. ह्या वेळार जेन्ना अधिकाऱ्यान सांगलें की आमी हांगासर जी म्हादें वायल्ड लायफ आसा तेतूर जे चोरून हांगासर प्रवेश करतात तेंचेर आमची नजर आसता आनी ह्या फुडें सुद्दां अशे बेकायदेशीर प्रवेश करतात तेंचेर कारवाई केली वयतली. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली. सावयवेरेच्या वेलकास वाठारांत कदंबा बस आनी ओमनी कार हांच्या मदीं जाल्ल्या अपघातात सावयवेरेचो गुरदास नायक हो गंभीर जखमी जाला. आयतारा सकाळी 9 वरांचेर हो अपघात घडलो. ओमनी कार केरीच्यान सावयवेरे जाल्यार कदंबा बस सावयवेरेच्यान फोंड्या वताली तेन्ना वेलकास वाठारांत आशिल्ल्या धोकादायक वॉल्ताचेर बशीन कारक धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्लो कार चालक गुरदास नायक हाचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. आयज सकाळी फुडें हांगा कदंबा आनी ओमनीच्या हितून एक्सिडेंट जालो आनी ओमनी चलयतालो गुरुदास दत्ता नायक हो बरोच इंजर्ड जाला. हेजो पांय बरोच इंजर्ड जाला. हांव सगळ्या लोकांच्या वतीन मागता की ही जी आमच्या वेरे टू वेलकास केरी सुद्दां जी रोड आसा तेजेर वॉल्तां खूब आसा म्हणटकूच आमदारान हेजेर लक्ष घालपाचो आनी PWDन लक्ष घालपाचो आनी हे वॉल्त जे आसा ते जेणे करून हेका एक रिटर्निंग वॉल व्हडली काडची आनी हे वॉल्त आहा ते नीट करचे आनी लोकांची येरादारीक बरें करचें हे म्हाजी मागणी आसा आनी लोकांचेय मागणी सगळ्यांची आसा. एक्सिडेंट जाला सकाळी फुडें हांव मातसो लेट पावला हांगा. एक्सिडेंट जाल्या उपरांत की हांव येयलो तेन्ना हांगा जो एक्सिडेंट जाला 21 असलो तेका हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो. तेज्या उपरांत आमी पावले तेन्ना हांगा पंचनामा चालू आशिल्लो. जे हांवें पळयलां की गर्दी खूब आसली लोकांची. चूक कोणाची कितें तें आमकां खबर ना पूण एक्सिडेंट जालो आनी हे जे सायड आसा पळय दावी सायड आसा तितून जवळ जवळ 25 फूट दरी आसा ती. तेका लागून लोकांची मागणी आसा की हे जे वॉल्तां आसा आनी ही दरी आसा तेका एक रिटर्निंग वॉल जावची आनी ह्या रस्त्याक जी आडखळ आसा झाडांची ती काडची आनी लोकां खातीर रस्तो बरो सुरळीत करचो अशी PWD कडेन आनी आमचे करंट आमदार आहा तेणें लक्ष घालून हे लोकांची मागणी पुराय करची. सध्या मी आसा वेलकास सावयवेरे वाठारांत ज्या जाग्यार आज सकाळी सुमार 9 वरांचेर हांगा एक अपघात जालो. एक ओमनी कार आनी कदंबा बस जी फोंड्या वताली आनी ओमनी कारवालो केरीच्यान सावयवेऱ्या वाठारांत येतालो. हांगा वेलकास एक धोकादायक वळण आसा. हांगा हो वळणांचो रस्तो. हांगा वळतार पावोन कदंबाची धडक त्या ओमनी कारवाल्याक बसली आनी तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. तेचे पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आसा. हांगा ह्या वाठारांनी वळतां आसा आनी त्याच बरोबर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा एक व्हडलें देंगण आसा. सुमार 25 ते 30 फूट खोल एक देंगण आसा. हांगा खुबशे ह्या वाठारांतल्या लोकांची खूब वर्सांची मागणी आसा की हांगा एक संरक्षक भिंत बांदची जेणे करून अपघात टाळपाक मदत जातली. पूण अजून मेरेन सरकार दरबारी हेजी दखल घेतलेली ना. सध्या ग्रामस्थांची मागणी आसा हो अपघात जाला तो लक्षांत घेवन लोकांची सुरक्षीतताय सांबाळपा खातीर जाता तितले बेगीन थळावे आमदार तशेंच मंत्री बाब गोविंद गावडे आनी सार्वजनीक भौशीक बांदकाम खातें आनी बेगोबेग हांगा एक संरक्षक भिंत बांदची आनी संभाव्य अपघात टाळचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. सध्या मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो जखमी जाल्लो आसा तो थळावे हांगा 20 खात्यान काम करता गुरुदास दत्ता नायक रावपी वेरें अशें तेजें नांव आसा. तेका सध्या फोंडेच्या उपजिल्ला हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो आसा. तेजेर उपचार सुरू आसा. वेलकासच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.